चांद्रा गिरदोळी चोर घरात घुसून एका जाणटेल्या जोडप्याचेर हल्लो करून भांगर आनी बाकीचे सामान घेवन पळय। दोगांकूय बरोच मार लागला। तांचेर खंय चोरांनी चाकू मारलो। आमदार क्लाफास तांचे खबरेक पावलो। तपास चल्ला। पुलीस चोराक सोदतात। चोराक धरतलेच म्हूण आमदार सांगता। कितल्यांक सुमार आयले ते? चारांक सकाळी 11 हय कित घेवन आयले ते? सुरी हय आनी एक दी सुरी आनी एक धाकली सुरी हय आनी कित व्हेले? भांगर येयले भांगर कितले भांगर व्हेले तुगेले? वयना मागीर ते पळय मागीर दोन एक सोरपोळी एक मास्कर आनी 3 मुदयो एक मडीचे आनी 2 एक वेडिंग येयन मागो भांगर खंयच्यान आयले ते? खंयच्यान आयले? फाटले देरांतल्यान देर फोडले? आम तुज्या आंगोळ ना आमचो बंद करना बंद करना भितर गेले ते साय केल्या बेडरुमांत आनी भितर येयली आमी 10 मार्च न्हिदलोली आनी मागीर हांव पडोंक न्हू येतात न्ही आनी आमगे तो मातशें बरो ना चड बरो तोंड बीन जाता रे बाबा तेका आनी मागीर तें म्हाका अटॅक केलो आनी सालांत घुसोले जाणा मारताय मागीर ती म्हणटा सोरपोळी मुदी आनी अशें करून सांगता नाय म्हणे हांव तें कांय ना म्हणे आसलो म्हणे बेकार धुवलो आनी कितें करतलो माताय न्ही मार बरो घायलो तेणें चडवलो कोण आमकां घोवा चड घालो तेणें फकत भांगर मागताले ते सोरपोडी मुद्दी म्हणटालो तुगे कितें व्हेलां हांगा वयले? ते उतरा मुदी वयली न्हू आनी ना माताय म्हण बिल न्हू आमी आनी कितें व्हेलें तुगेलें? कितें रे बाबा आनी सोरपोळी बी व्हेली तुगेली? सोरपोट तेगे वयली तो सांगता आपले गोटा बडसा ना सगळे रिल्स बी काण वयले बोटाचे हांगा बी तेगे चेन बीन वयला मागीर तेगे सिलिंडर ना ओवन ना तेगेलें टीवी वयला न्यू तेगेली आनी इंडक्शन वयलें तेगेलें वस्तू वयले सगळे कॅश बी कितें आशिल्ली? कॅश आतां आमकां खबर ना सद्या ती आतां हॉस्पिटलान आयज आतां म्हाका कोण फोन येयलो बरी चोरी जाली म्हूण आनी 2 जाणां बारीक जाणटेले रावताले हेंगे घरां आमगे गिरदोले तेंक बाड्या मान तेंगे तोंड टीवी सिलिंडर पासून वयले म्हूण नेसो जाणटे मनशां मारप म्हळ्यार तेणें भाड्यां बीन दवरलें देखून लोकांक रिक्वेस्ट आमी कोताय केन्ना जे कोण भाड्यान बीन लोक दवरताय न्हू तेंकां पुलिशें आयडेंटिफिकेशन दियाय म्हूण मागीर हें जाता आतां कोणा आतां दवरतले कोणा गुन्यांव करतले तेंगे जायत लोक येता वयता आनी एक आयडोलीक प्लेस आसा तो हिंगा ट्रॅक आसा रेल्वेचो काल ते ट्रेन हेजे देवनींग मनीस येवपाक शकता ती बार जाणटे ती घोव भायर रावताली थिंगा वयर चडोवन तेणी वयर चडोवन ते वचोन तेंक बाड्या मान तेंकां तेंगे सोल घेवन गेले ते आनी बस लकीली ते साल्वा जालें ते व्हडले हॉस्पिटलां आसाय। डुप्लिकेट चावयो करतल्याच्या शॉपातूच चोरांनी हात मारलो। म्हापशा डुप्लिकेट चावयो करपी भारत की शॉप मध्यान राती उज्यांत लासून काबार। कोणी तरी मुद्दाम उजो घातला म्हूण शॉपवाल्याक दुबाव। ताचे चावयो करपाचें एक मशीन चोरला। उरिल्लीं 2-3 मशिनां लासून उडयल्यात। दार फोडून खंय चोर भितर सरलो। 10 लाखाचो फटको म्हूण तो सांगता। राती 9:30 शॉप बंद करून घरा गेला आनी घरा राती 10, 10:30, 11, 12 जाली तरी कांय ना मागीर 1:30 सुमार म्हाका 11:15 फोन येयलो कोणाचो तरी उजो लागला हांव तसोच बेगीन धांवत तसोच येयलो हांगासर जाल्यार उजो पेट्टा बका करून पेट्टा आनी मागीर तेज्या उपरांत मागीर हो फायर ब्रिगेडची गाडी येयली हांव येयल्या उपरांत आनी उजो पालयता म्हाका तें हें जायना लॉक काडून सकयल कोणें उडयल्ले जमनीर उडयले आतां हे दार भितरसून दाराक खिळे घातली आनी भितर येवन तेणी सगळीं मिशिनां व्हरोन भितर दवरली आनी सगळीं जळोवन उडयली 3-4 मिशिनां म्हाजी वाट लायली एक चोरून येयलें 3 मिशिनांतलें घातला आसतलो हय फाटल्यान व्हरोन ते खाटी मेज हेचे घालून ते जळोवन उडयली ती जळोवन उडोवन सगळीं म्हाज्या हांगासर भितर पासून तो उजो भितर सरलो आनी फुडले हांगा दारा कडले पासून उजो लागलो फाटल्यान कोणें घातला आसतलो म्हाका चड करून कोणी तरी घातला आसतलो दाराक भितरसून खिळी आसलेली न्हू आमी दार खोड मारून दार उगडला लॉस कितके जाला आसतलो लॉस म्हणटा आतां लॉस म्हाका आतां 10 लाखाचेर येयला आतां म्हाका कमीत राती 1:47 आमकां कॉल येयले पणजेच्यान कंट्रोल रुमांतल्यान की एक शॉप हांगा पेट्टा म्हणून तो नियर कारवालो पेट्रोल पंप
सो रोखडोच आमी टर्न आवट केलो. पळयता जाल्यार थंय एक चावयेचो शॉप, तो चारी म्हणून तेजो, तो पात्रांवूय थंयच आसलो. आमी वयच्या पयलीं तेणी दारां बी ओपन करून दवरलेली. रोखडेच आमी फायर फायटींग स्टार्ट केलो आनी तो उजो एक गाडी आमकां फूल लागली उजो पालोवपा खातीर. मेक इन इंडियाचें येस आंकड्यांनी पळोवंक जायना, ती एक बरी संकल्पना. साकार जावंक वेळ लागतलो म्हूण टाटा सन्साचो आर गोपालकृष्णन उलयला. GCCIचे वर्सुकी कार्यावळींत तो उलयतालो. गोंयची IIT पॉलिसी 14 जुलयाक लॉन्च जाता म्हूण IT मंत्री रोहन सांगता. GCCIचे 110वे वर्सुकी कार्यावळीत टाटा सन्साचो आदलो कार्यकारी संचालक आर गोपालकृष्णन उलयतालो. And I have been doing the same thing with regard to the question of Make in India. I don't want to use statistics because the statistics can automatically get into the mathiness debate. And my short answer, I won't go through all my evidences for this truthiness, is it's not clear to me that it's working. But does it mean therefore that all is lost and Make in India is a stupid idea? No. We are a large country. Nobody else in the world has ever tried to take 1.2 billion people through democratic means of progress. We are very unique. And I am an optimist. You may call it optimism. That when you are trying to do something which nobody else in the world has done, don't measure it by 3 years, 4 years. Make in India is an imagination. गोंयचे IIT धोरण खंय 14 जुलयाक येता. Government as a facilitator will create the schemes. We will ensure that employment creation right from the person coming out of college is there through incentives. Today the policies, the IT policy is getting launched on 14th of July. And I was requesting Siddharth also wanting to start the incubation center on the 14th. So I said, Siddharth, don't spoil it, it will give a good message. I think he readily agreed because we as a team, I think we are doing a lot of good stuff for Goa and Goans as a Raj. सध्या रस्त्यांचे चालू आशिल्ले प्रकल्प पुराय जातकीच गोंयांत एक बरी रोड कनेक्टिव्हिटी उबी जातली म्हूण GSIDCचो उपाध्यक्ष सिद्धार्थ कुंकळकार उलयलो. And I'm very sure the connectivity, which is the most important from the business point of view, is also getting addressed under the visionary leadership of our Nitinji Gadkari. The national highway expansion plans, if you see, which is going on right from Patrarivi to Pune, from Panji to Mole, this will redefine how the Goans will travel in future. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.